आत्म्यान स्वतान बापा पान 3 A5 पेज 3. भुरग्या भोवती सोम्या कायो करूंक येता, विश्वास करून येता बाबा मुखार येता. भुरग्या भोवती सोम्या कायो करूंक येता, विश्वास करून येता बाबा मुखार येता. आपल्या सदां बाबा बसूंक येता तुका, आत्म्या सदां बाबा बसूंक येता तुका, आत्म्या सदां बाबा बसूंक येता तुका, आत्म्या सदां बाबा बसूंक येता तुका. लोदोवीक फेर्नांदीसाका सुर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परीन जेडन वेगस हो आमचो भाव आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबने पवित्रतेन फावते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून पातोक रडून सगलीं बराबर म्हणया. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कोर. आनी संतोसान आमी समरमतां त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तिची राखण आनी चडवण फावो जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आपणा मोदलें थोड्या मनशांक विचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबासा सांगाती आंतोनिकेक धाडून दोमदुतांनी आनी जाणट्यांनी आखे पवित्र सभा बरोबर थाराव घेतलो. जुदास 8 नांवां बार्नाबास आनी सिलास हांकां ताणें विचून काडलें. ह्या भावा मोदें मोटव्याचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. दोमदूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंतोनिकेक सिरांत आनी सिसिलिया विदेशी मोदले आमचे भाव भयणी जाल्यात तुमकां नमन करात. आमचे मोदे थोड्या भावांनी आपल्या शिकोवन तुमकां घुस्पायलेली आनी तुमचेची मोना उचाबोल केली म्हूण आमीन आयकल्या. अशें शिकोवन तुमकां करूं तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकट घालून फाटीं सोरूंक ना. ते आमचे भाव मोगाचे बार्नाबास आनी पावलो बरोबर आमचे मोदलें थोड्या विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिसिल्याक आमी तुमचेशी धाडटल्या. ही चीत आमी बरयलेले तेंच तुमकां तोंडान सांगतलें. हें गरजेचे कायदे भायर आनी कसलेंच वचून तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यांनी आनी आमी थारायलें. कुट्या देवांक भेटून बक्षितल्या जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगत
आनी गोमटी पिलून मारलेले मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोलसटपण पयस करचीं. हें वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जेतल्या नोमान. ते भायर सरूंक आंतोनिकेक गेले आनी हाचे बावाटेची सगळी सोपां आपूण ताणें ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ती चिटी वयर आपणाक गोठाय मेळिल्ली म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटेल्या. पोतून म्हणुयात. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटेल्या. म्हजें कालीस तयार जालें देवा. होय, कालीस म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायोन कोत्तल्या. स्तोत्रां गितां रोजतलें. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किनाऱ्या सितारा जायात जागी. फांट्यांक कोत्ता जागे. जाबाब. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटेल्या. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटेल्या. राष्ट्रा मोदें तुजें किर्तन कोत्तल्या. कित्याक मोलबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यंत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोलबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगल्या प्रितुमेर फांकय तुजी महिमा. जाबाब. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटेल्या. सगळीं बी रावया. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाय कडेच हांवें आयकलां. तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जोर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फर्मायतां ते तुमी कोश्शात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना. कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नवीं बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबडीनो, एकामेकाचो मोग करात. पूण संवसारांत पळयल्यार आयज मोग ना, पूण सोंसप चड आहा. In what sense I'm saying? In this world, there is less of love, but more of toleration. Toleration हे कोंकणी उतरगडे चड व्हड जायत म्हूण हांवें सोंसप घेतला. वाग्योन पावल उलोगूत पळयत पुस्तकांत मेळटा, एकामेकाच्यो वसोकतायो सोंसात. टॉलरेट each other's weaknesses. ताका लागून टॉलरेटाक एक व्हड उतर आसतलें, म्हाकाय खबर ना रे. द मेन पॉयंट इज दॅट म्हाका खबर ना म्हूण हांव सादेन जें वापरतां तेंच सोंसप घालतां. सोंसप चड. आनी कित्याक सोंसताय? कित्याक आमगे ध्यान मन चड जें मनशा मुज मदें आनी तुज मदें वेगळें आहा तें. द फोकस इज ऑन डिफरन्सीस. एग्जाम्पल वील मेक दीस व्हेरी क्लियर. उदाहरण सारकें स्पश्ट करतलें. जोगटाय त्या काजारी बायलेक आनी दादल्या काड्यात. ब्रिंग वन कपल फॉर फायटींग. आख्खो डायलॉग, आख्खें कॉन्वर्सेशन, आख्खें तेंगे शेरींग वॉट इज डिफरंट. तो कितकोन डिफरंट तो.
बायलूय सांगतली तेगे हें डिफरंट आनी घोवूय सांगतली हें डिफरंट. पूण काजरां पयलीं स्टोर बरी आसलोली न्हू. काजरां पयलीं दे वे ऑल हॅपींग बाय तूं तेका कितें जाता कितें आमी एक म्हजे भितर आनी तेजे भितर कितल्यो समानतायो आहात. सी द सिमिलॅरिटीज. पूण आतां डिफरन्सीस नो वन सीज वन सिमिलॅरिटी इन दॅट मॅरेज. बाबा आमी एक साक्रामेंत गोळा. आयचें जेन्ना हें शुभ वर्तमान नियाळटा इन रिलेशन टू जोडून पयल्या वाचपाक हो मोठो प्रश्न कित्याक उप्रासलो कित्याक तेमी एक मुख्य अंतर पडयली. आमी जुदेवां जीं क्रिस्तांव जाल्यार तीं हे भाशेन आनी तुमी जुदेव न्हय तीं अनबावार तीं क्रिस्तांव जाल्यार तीं हे भाशेन म्हणजे अंतर. पूण कोणें पळोवंक ना बाबा दोगांय जावं जुदेव क्रिस्तांवां जावं जुदेव न्हू तीं पेगन्स म्हणटा तीं ओ झेंटायल्स म्हणटाय तीं अनबावार तीं क्रिस्तांवांनी एक समानताय आहा ती म्हळ्यार सगल्यांनी जेजू क्रिस्तांव मानून घेतला न्हू. सगळ्यान तेमी एक ही सिमिलॅरिटी चोवना. सगळीं विसरली सिमिलॅरिटी. बारीक डिफरन्सीस ती उचाडूंक लागली न्हू. आनी इतलें तेमी उकोडलें की त्यो डिफरन्सीस मेन जाल्यो. सिमिलॅरिटी सगळीं विसरली. मेन कितें तेमी जेजूचे भावार्थ दवरला. त्यो डिफरन्सीस ओके एक तेंगे कल्चरला लागत संस्कृताये लागत तेंगे समाजीक परिस्थिती लागत त्यो येयल्याय जायत. आमी हिंगा एकमेकाक सोंसतांव. जायत फावटी आमच्या समाजांत एकामेकाक सोंसतांव. जातीक लागून सोंसतांव कातीक लागून सोंसतांव. गांवकार नॉन गांवकार म्हूण सोंसतांव. सेटलर आनी ओरिजिनल म्हूण सोंसतांव. मोग खूंय आहा. आमी सगळीं एक बाबा कोणूय जावं तो कसले काती जावं जाती जावं पाती जावं माती लोगूच जावं माती सॉयल आमचे मदीं एक आहा की आमी क्रिस्ताक मानता. पवित्र सभेची वांगडी आमी भुरगीं आमी क्रिस्ताची ह्या पवित्र सभेंत. पूण ना आयज पवित्र सभेचो दुस्पोट आमकां दिश्टी पडटा. वी कॅन सी द डिविजन्स इन द चर्च. ही डिविजन्स कित्याक लागू बिकॉज वी आर सींग द डिफरन्सीस. कोण म्हणा बाबा म्हाका भावार्थ आहा तुक भावार्थ आहा एकूच क्रिस्ताचेर. ही बारीक आसतलींच. These minor differences will be there. Therefore, philosophy in take concept accidents and essence. Essence is Christ. Everyone has forgotten Christ, but everyone is dancing with the accidents. Everyone is dancing with the accidents. In accidents important no. Accidents important no. Essence कितें तें गोंयचें. हें हांव नियाळटलो तेन्ना आयचें शिव वर्तमान उगडें आसता. ह्या वर्साक 1760 वर्सां बोतात. 1700 years 1700 years फॉर द कावन्सील ऑफ निसिया कावन्सील म्हणजे नायसीनची क्रीड आहा न्हू. आमी जी व्हडली सोत मानता वापरता. एकाच कोऱ्या देवाक सोत मानता. इट स्टार्ट्स विथ दॅट. मदें आमी दिम माताय व्हडली लांब. एक्चुली दिमी सगळ्याक मातशी इंग्लीश मिसालाचे तरी गेल्यार एपोसल्स क्रीड धर्मतांची ओ पेरितांची प्रेशितायेची भारताची उच्चारणी गेली जाल्यार तिंगाय आहा. आंकवार मरेत हांव जल्मलो म्हणटा तेन्ना दिम मालो. पूण आमगे चाल जालना. फुडें कोंकणी ट्रान्सलेट जालना. पूण सोद्दां क्रेड म्हणटा तेन्ना क्रीड म्हणटा तेन्ना भावार्थाची उच्चारणी म्हणटा तेन्ना आमी सत म्हणजे जाल्यार आमगे भावार्थाचें कितें. भावार्थाचें मूळ आमगे भावार्थाची उच्चारणी. सगळें जेन्ना तेन्नाय डिविजन जाल्लीं बारीक वस्तूक लागत डिफरन्सीस दे ट्राय टू फोकस ऑन द डिफरन्सीस. पूण एक सिमिलॅरिटी हाळी आनी आख्खी क्रीड येयली न्हू. द चर्च गेव द नायसीन क्रीड. बरी व्हडली पवित्र पुस्तक. तुमी गायनाचे पयलीं ती नायसीन क्रीड मेळटा. निसेंटची भावार्थाची उच्चारणी मेळटा आनी मागीर प्रेशितायेची भावार्थाची उच्चारणी दी अपोसल्स क्रीड. आनी आमी सदां म्हणटाय जावं तेस कोत्ता तेदोना जावं संडे व फेस्त जाता तेदोना आमी सदां म्हणटाय ती अपोसल्स क्रीड न्हू. ती मेळटा. एक भावार्थाची उच्चारणी दिली. सगळें एकाच कोऱ्या देवाक सोत मानचें. कित्याक ते दोन प्रश्न जेजू कोण. जेजू देव व मनीस. जेजूगे देव कोण कितें. शी डिफायन्ड व्हेरी क्लियरली द डिविनिटी ऑफ क्रायस्ट. देवाचें देवपण क्रिस्ताचें देवपण तिणें सारकें ताचो परिभाशा ओ डेफिनेशन तिणें दिलें. आमचे लागीं क्रीड आहा.
आमगळे ती सदां हे दिवळ म्हण पण म्हाका बरी खुशालकाय भोगली की आमची क्रिजमाच्या भुरग्यांक इंग्लीश तरी ग्रुपान तेमी तांकां अपॉसल्सूय शिंक म्हणलोली आनी नायसीनची क्रीड शिंक म्हणलोली एक्चुअली कंपल्सरी न्हू पूण भुरगीं शिंकलीं एटलिस्ट क्रिजमा लागोट शिंकोवप पावलें आतां कितली उगडास आहा उचारूंक जायना ती शिंकोल म्हण जायना मोर यू प्रॅक्टीस द मोर इट बिकम्स पार्ट ऑफ युअर सिस्टम यू रिमेंबर उचार ना जाल्यार गेली पूण व्हड व्हड सोंत जाता इस्टर विजील व्हड व्हड फेस्त जातना क्रिसमस ही व्हडी घेवपा जायी पूण आम कोणा उगडा आसा आम धाकटीं जाय ताका मीस बेगीन जावपा जाय कित्याक सरमांग व्हडलो एक चल काट मारया तेश कोन्न जाला आमगेले जायते पावटी आनी जायते पावटी हांव नियाळटलो ते वेळार अंतर कोणा तान उपजता अंतर लोकांक तान उपजता आनी तितूंत मागीर पाद्री मागीर सफोकेट जाता कितें करपाचें अंतर आमकां खबर ना कोण खरो क्रिस्तो ताका लागून नायसीनची क्रीड वाचाय शिंकात हेजेर आमगे आख्खो बाबातलो आहा ही तरी क्रीड आम सारकी सजमली एक उतर गरजेचें एक उतर गरजेचें सारकें म्हाका बरी दिसता आनी लातीन भाशेन एकदम ही उतरां बरी लुमेन दे लुमिने वेरूम दे वेरो न्हू बापा तान पूत जोला काय बरी उतरां सारकें ब्युटिफुली एक्सप्लेन ही नायसीनची क्रीड वाचात आमगळे जायते खबर आसपाना एक पार्टी 1760 वर्सां म्हण कित्याक सांगलो ना वाचलो ना आनी खंय तरी फेसबुकार वॉट्सॅपार आनी गुगलाचेर येयले जाल्यार लेगूत आम बोर गेला कित्याक हें आनी कितें आम कित्याक लागता तेसो आमगे बोवार्ताची नायसीनची क्रीड शिंकात हे क्रिडी वरवीं आमचे मदें मोग वचता कित्याक आमगे एक वस्त जी कॉमन आमचे मदें आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताक सत मानता भेटोवन एक आमी गायन गावया C11 भेटयता ही आमची दाना पान 32 C11 पेज 32 भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची उबी रावया मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात ह्या तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोशान आमी समरमतावन त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी चडवण फावून जावन दी आमच्या सम्यांत तुज्या पुता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय मारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्षा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली जेन्ना कुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपुर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक
आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सो दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Holy, 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 Alvarazzo solis mortu, Sorgami sonsa, Olga tuja mój Boga, tu sorgi, tu kazoj zon, Sorge skora cinavi, nie kazoj, tu sorgi, tu kazoj zon. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुकादीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारयतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. Jezu melo, Jezu जिवंतलो, Jezu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमचो पाप साहेब, फिलिप नेरी फेर्रा आमचो आर्स बिस्म, सिमिया आमचो ऑस्ट्रेलियर बिस्मान सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सुटमंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय
आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. Amen. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितरेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार गायन गावुया. भाव भयणी आमी सगळीं D6 पान 40 D6 पेज 49. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्वराची भुरगीं. Jezu baw sobie zaco, na co babujam co. Bałujni ami sogli, sobie zworaci burgi. Jezu baw sobie zaco, co baba bujam co. Ora no ge kame gaco. So ami ami gera tunzo. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. फाल्यां नोमशींत 7:30 वाजता तांचें फुरसाचें वेस्त.
कोणाक खुशीत आनी वेचें पुरसाच्या फेस्ताच्या मिसान तुमी वांटो घेवचो. फाल्यां पवित्र सभा उगडास कोत्ता मारिया क्रिस्तांवांचो आदार, मॅरी हेल्प ऑफ क्रिस्टन्स, मारिया ऑशिलियारूम क्रिस्तियानोरूम ही घोडे परब सेवाधर्मीक पंचांगांचें ना, पूण भोव पुर्विल्ली आनी परंपरीक परब. तिका लागून क्रिस्तांवपणाक जाय तें जैत मेळ्ळें. मागुया आमच्या दोन बॉस्को फादर आनी सिस्टरां पासत आनी पयत सभेचोय उगडास करून सायबणी कडेन फाल्यां मागुया. हें हांव एनावन्स कोत्तां कित्याक ही परब म्हाका खूब म्हज्या काळजांत आसा, म्हजी फेवरेट परब ती. आनी जेन्ना जेन्ना म्हजो यादनिकी माखणेचो दीस जाता ह्या सायबणीक भेटयल्या इगोर्जेंत माटुंगा मुंबय वचून हांव मिसाची बॅट समरमतां. ह्या पासत तुमी मागचें पवित्र सभे पासत प्रे फॉर द चर्च टुमोरो स्पेशली, कित्याक सायबणी लागीं मागलें पाप सायबान आनी सायबणीन जाय तें जैत गेव अ लॉट ऑफ विक्ट्री टू क्रिस्टियनिटी एंड टू कॅथोलिसम. प्रे फॉर द चर्च टू मदर मेरी. सर्वेस दिल दिसत म्हाका न्हू, आशिर्वाद दिला न्हू. शेवटाक आमी गायन गावया. म्हज्या देवा कारगादी E so पान 80 E6 पेज 80. Mocha deva cargavi dono, tacela sola sua candoro. Mocha deva cargavi dono, tacela